स्वादिक जेसु नामन तुका तुलोक जेसु वंदन तुका उंड्या रूपी लिपोनासाय सक्रमेंतान राकोनासाय उंड्या रूपार लिपोनासाय सक्रमेंतान राकोनासाय स्वादिक जेसु अन्नन तुका तुलोक जेसु वंदन तुका सांगात दिताय कष्टान वारान सांबाळ व्हरताय चिणये पळणार सांगात दिताय कष्टान वारान सांबाळ व्हरताय स्वादिक जेसु नामान तुका तुलोक जेसु वंदन तुका उंड्या रूपार लिपोनासाय सक्रमेंतान राकोनासाय उंड्या रूपार लिपोनासाय सक्रमेंतान राकोनासाय अंकारांतूं दिवो जाताय अज्ञानांतूं जाणवाय जाताय अंकारांतूं दिवो जाताय अज्ञानांतूं जाणवाय जाताय स्वादिक जेसु नामान तुका जेसु वंदन तुका उंड्या रूपार लिपोनासाय सक्रमेंतान राकोनासाय उतरान तुझ्या मोतूज वाडायताय मासान तुझ्या घटाय दिताय उतरान तुझ्या मोतूज वाडायताय मासान तुझ्या घटाय दिताय स्वादिक जेसु नामान तुका तुलोक जेसु वंदन तुका उंड्या रूपार लिपोनासाय सक्रमेंतान राकोनासाय स्वादिक जेसु नामान तुका तुलोक जेसु वंदन तुका स्वादिक जेसु नामान तुका तुलोक जेसु वंदन तुका हालेलुया 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 जेसु महिमा जेसु स्तुति जेसु
या वंड्या रुपार कोरस्सु हजरसच्या या आमच्या मोगाळची सुकूम आमची तकली बघावून आम्ही नमस्कार करूया. कीर्तन 105 वळ 5 अशें सांगता. सर्वेस्पराक सोदा ताची पदवी सोदा सदां काळ ताचे मुखामळ सोदा. सर्वेस्पराचे मुखामळ सोदूंक या पवित्र दोंगरार आमी हाजीर जाल्या मोगा जनम. या जेजूचें आराधन आमी करूया. या आराधनाच्या वेळार मोगा जनम आमकां आमी समर्पुया. आमची सगळी जिवीत या सोम्या मुखार समर्पून दिवया. सोमी या वेळार म्हाका आनी तुका पळयता. तस्सो सोमी आमचे सगळे चिंतना आमची मोत आमी कितें ह्या वेळार चिंतून आसा सक्कड खणा खणांनी हें सक्कड सोमी जाना. ह्या सोम्याक या दोंगरार आराधन करूंक आमी आयल्या. मोगाचे न्हू दोंगर जावन आसा भोव पवित्र जागो. दोंगर जावन आसा देवाच्या हजरपणाचो जागो. पोरण्यासोल्ल्यांत सिनाय पर्वतार देव मोइजेक दोंगरा दिश्टी पडटा आनी मोइजे देवाक रूप पळयता आनी असले भाग मोइजेक फावो जाता आनी देव दोंगरार खरोच हाजीर आसा. ताबोर पर्वतार जेजू रुपांतर जाता आसतना त्या मागण्यार आसता आसतना थंयसर देवाचो अणभोग तांकां जाता. मोगाचे न्हू असो अणभोग सोडूंक सोम्याचें आराधन करूंक सोम्याची भक्ती करूंक सोम्याक महिमा दिवंक सोम्याक सदांच होगलाप करूंक आमी ह्या वेळार हांगासर सांगता जमल्या. सोम्याचें आराधन आमी करूया. जेजू ह्या संवसाराक आयलो. साबारांक तो भेटलो. साबारांची पिडा ताणें गूण केली. साबारां मेल्ल्यांक जिवंत उठयलें. साबारांक आपडलें आनी ह्या मोरी फात ताची गूण करचे सकत ताचे थावन वाडली मोगाचे न्हू. आनी आज आमी त्याच जेजूक आपडोवंक त्याच जेजूक पळोवंक त्याच जेजू थावन आमची पिडा गूण करूंक त्याच जेजू थावन आमची मोतीची पिडा हाळू करूंक त्याच जेजू थावन आमचे कुटुंबाचे समस्ये परिहार करूंक मोतीचें समाधान जोडूंक आमी हांगासर आयल्या आसता. तस्सो जेजू आमकां हर एकल्याक आपडटा. तस्सो जेजू आमकां हर एकच्या कुटुंबांत तो रास करूंक येता. त्याच जेजूचें आराधन करता आसतना तस्सो जेजूक आमच्या काळजांत स्वागत करया मोगाचे न्हू. जेजू म्हणटा तुमी एकामेकाचो मोग करा. जर हांवें आनी तुवें एकामेकाचो मोग करीचे तर ह्या सोम्य थावन तो मोग हांवें स्विकार करूंक जाय. जर म्हज्या काळजांत मोग आसा तस्सो मोग हांवें हेरां लागीं वांटून घेवंक जाता. देखून मोगाचे न्हू थोडे आमचे दांपया. जेजू लागीं मागया सोम्या म्हजें काळीज तूं मोगान भर. पवित्र येवकरिस्ताचें आराधन जावन आसा एक मोगाळ घडीत मोगाचें घडीत आनी ह्या आराधनाच्या वेळार सोमी आमची काळजां मोगान भरता. सोमी आमची काळजां खुरपेन भरता. सोमी आमची काळजां आशिर्वादान भरता. तर त्याच सोम्या लागीं मागया सोम्या म्हजें काळीज तूं मोगान भर आनी तस्सो मोग हेरांक दिवंक तूं म्हाका उर्बेन भर. मोगाचे न्हू क्रिसमस फेस्ताक लागशिल्ली आमी तयारी करना आसा. आनी क्रिसमस फेस्त आमकां हर एकल्याक पेल्याच्या काळजांत सोम्यान परत जल्मून येवंक आमकां आपयता. म्हजे मरी फात पेल्यान सोम्याक देखाचें.
म्हजे मरिफात पेल्याच्या घरांत पेल्याच्या कुटुंबांत म्हज्या शेजारा म्हज्या वाड्यांत परत सोम्यान जल्मोवचें तस सोमी परत आमच्या काळजांत जल्मयत आसतना तो पेल्याच्या काळजांत पेल्याच्या घरा म्हज्या शेजारा कुटुंबांत तो जल्मोवन येवं दी या जेजूचें आराधन आमी करया सोम्याचें आराधन करया स्वादीक जेजू म्हणलें गीत परत आमी गायत आसतना सोम्याचो मोग परत आमी नियाळ्या हें चरणां स्वादीक जेजू मोगाळ जेजू वंदन जेजू परत हें गीत आमच्या काळजांत हांवन हें सोम्याक आमी गावया स्वादीक जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका स्वादीक जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका उंड्या रूपार लिपोन रावला सक्रामेंतान राखोन आसाय उंड्या रूपार लिपोन आसाय सक्रामेंतान राखोन आसाय स्वादीक जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका स्वादीक जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका प्रेज द लॉर्ड मगाच्या नो एजेकियलाचो पुस्तक अध्याय 3 आणि 4 वळ 16 अशी सांगता सांडलेल्यांक हांव सोदतलो वाट सुकलेल्यांक हांव फाटीं हाडटलो पिडेस्तांक घट करतलो आनी हांव तांकां न्याय नितीन चलयतलो मगाच्या नो सोम्याचें उतर भोव अर्थभरीत सांडलेल्यांक हांव सोदतलो जर मगाच्या नो हांव सोम्यतावन पयस आसा म्हज्या कुटुंबाची सोम्यतावन पयस केल्यांत तांचें काळीज सोम्यतावन भोव आदुरें जालां तर सोमी तांकां लागीं हाडटा सुकलेल्यांक हांव फाटीं हाडटलो जर आमी सुकोवन पडल्या पातकाच्या कोणात आमी आसा तर मगाच्या नो सोमी सांगता एजेकियल प्रभात्या मरिफात हांव तांकां फाटीं हाडटलो पिडेस्तांक हांव घट करता म्हणटा सोमी म्हळ्यार जर आमी पिडेंत आसा कश्टांत आसा आकांतांत आसा आनी सोमी आमकां सांगता तो पिडेस्तांक घट करता आनी आमकां तो न्याय नितीन चलयता मगाच्या नो सोमी भोव स्वादीक सोमी आमकां सांगता आमी सर्वांनी पेल्याच्या मोगान बरोवंक जाय क्रिसमस फेस्ताक आमी लागशिल्ली तयारी करता आसतना मगाच्या नो सोम्याच्या येण्याक आमी तयारी करता सोमी आमी मागता मारनाता सोम्या तूं ये म्हणून आमी गायता आसतना सोमी आमकां हर एकल्याक कुरपेन भरता आसतना सोमी आमच्या काळजांत परत जल्मोवंक जाय सोम्याचें आराधन करता आसतना सोम्या विशीं जाणा जाता आसतना सोमी कितलो दयाळ म्हणल्यार आमी जाणा जाता सोमी ह्या संवसारांत आपलें जिवीत सारता आसतना मगाच्या नो साबारांच्या गरजांक तो पावलो पेल्याचे कश्ट कितें म्हूण तो समजलो मगाच्या नो माते वसोवांचेर 14 अध्याय 13 वळ सांगता थंयसर भुकेल्ल्यांक तो खाण दिता आपणा सांगत आसलेल्या 5000 लोकांक भूक लागल्या वेळार तो शिसांक सांगता तुमीच ताका खावंक दिया म्हळ्यार तस दुर्बळ्यांच्या भुकेल्ल्यांच्या गरजांक तो पावता आनी आराधन त्याच देवाक आमी आराधन करया कित्याक ताणें भुकेल्ल्यांचें पोटां भरलीं आनी ह्या मरिफात पेल्याच्या गरजांक तो पावलो माते वसोवांचेर 15 अध्याय थंयसर आमकां मेळटा
सोमी पिडेस्तांक पळयता. सोमी पिडेस्तांक पळयत आसतना देवाचें उतर सांगता ताचें काळीज सुरसुरता. असो अर्थ जावन आसा मोगाचें न्हू, सोमी मोवाळायेन भरलेलो. आज सोम्याचें आराधन करता आसतना मोगाचें न्हू, सोमी आमचे पिडा पळयता, आमचे मोतीची दूख तो पळयता, आमचे काळजाचे घाई तो पळयता आनी तो आमकां आज तो गूण करता. लुकाचो वांचेल 7वो अध्याय 11वी वळ थंयसर विधवेचो एकलोसो भूत मरण पावल्ल्या वेळार त्या स्त्रियेची दुकां पळयता आनी जेजू रडटा. मोगाचें न्हू, जेजू आज आमच्या दोळ्यांतली दुखां पळयता, आमच्या दोळ्यांच्या दुखीक तो आज वखद दिता, आमकां तो आज ताच्या आशिर्वादान भरता. आमी म्हणटा वॉट अ फ्रेंड वी हॅव इन जीसस. दुलोब जेजू कितलो मोवाळ उदार तूं. हें गीत मोगाचें न्हू, देवाच्या मोगाच्या सागोराची ती गोडसाण आमी अनुभव करता आनी निजावणी जावन आसा देव आमचो मोगाळ इश्ट. जेजूचें मोवाळ काळीज आमकां मोगान भरता. ताणें म्हणलें आसा तुमी कश्टतले न्हू आनी वजन वयतले न्हू, म्हजे सरशी येया आनी हांव तुमकां आशिर्वाद दितलो. त्याच जेजूचें आराधन करता आसतना तूं जेजू आमकां कृपेन भरूं. एक घडी बरो उबी रावया, सोम्याचें आराधन आमी करया. हें गीत आमी गायता आसतना षष्टी गळे सुती हाडेरी हें गीत आमी गावया आनी सोम्याची स्तुती करया. सोमी आमकां सर्वांक बेसावांनी भरूं दी. सोम्याची स्तुती करता आसतना आमकां सर्वांक, आमकां, आमच्या कुटुंबाक, आमच्या सर्व लोकांक बेसावांनी भरूं दी म्हणून मागून हें गीत आमी गावया. षष्टी गळे स्तुती हाडेरी. ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ ದೇವನ ರಸಿರಿ ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ ದೇವರ ರಸಿರಿ ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ದೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ದೇವರ ದೂತರೆ ಆಗಸವೇ ದೇವರ ರಸಿರಿ ಪರ್ವತವೇ ಜಲರಾಶಿಗಳೇ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ ದೇವರ ರಸಿರಿ ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಮಿನುಗುವ ತಾರ ಸಂಕುಲವೇ ದೇವರ ರಸಿರಿ ಮಂಜೆ ಮಳೆಯೇ ಮಾರುತ್ತವೆ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಮಿನುಗುವ ತಾರ ಸಂಕುಲವೇ ದೇವರ ರಸಿರಿ ಮಂಜೆ ಮಳೆಯೇ ಮಾರುತ್ತವೆ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ ದೇವರ ರಸಿರಿ ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬ
सृष्टिकडे स्तुती हाडे रे ದೇವರ ಅರಸಿರಿ ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ Hallelujah, hallelujah, hallelujah. वचन करिया सुमियाची आम्ही स्तुती करूया. सगळ्या खालसा सगळ्या मना सगळ्या शक्ती सुमियाची आम्ही करूया. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वीच्या भोगाळ बाबा आमका सर्वांक तुम्ही आज लागी हाडला आमका सर्वांक ह्या पूर्ण शेतांत सुम्याचे आराधन करचे भाग तुम्ही फवो केलाय असता आम्ही तुका समर्पण दिता आमचे कुटुंब बाबा आमका आशीर्वादान भर या आराधन करत असताना आमका सर्व शक्तीन भर आमचे सर्व कष्ट आमचे निराशपण आमच्या हाकांत आमच्या काळजाचे यत्तेक आमचे सगळे आमचे कुडीचे विश्वेश सर्वेश्वर नावा समर्पण दिता आमका सर्व आपट जेसू या आराधन करत असताना आमका तुझ्या बेसावाने बर आमेन सर्व में बसया मग शनो हर एक आराधन करत असताना आम्ही देवाक अर्घां दिवंक फावो आमच्या जिविताचे अवलव करत असताना आमकां कळटा की देवान आमचे ते कितें विचित्रां कामां केल्यांत कीर्तन 105 वोळू 1 अशें सांगता सर्वेस्पराक अर्घां दिया ताचें नांव उलो मारा परजा मदें ताची कीर्ती प्रगट करा सर्वेस्पराक अर्घां दिया आनी परजा मदें ताची कीर्ती प्रगट करा म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता मग न्हू एकडे बरोवन वो वेळ आमी अर्घां दिवंक वापरया आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया साज जाल्यार आमचे दोळे आमचे धांपया आमच्या जिविताचेर नदर आमी घालया देवान आमचेर विशेष बेसावां वतल्यांत ती बेसावां आमी हर एकल्यानी अनुभव केल्यांत पहिल्यान देवान आमकां ताच्या सारक्या स्वरुपाचेर आसलां देवाचें रूप आमचे मदें आसा आनी कुडीचे सर्व विश्वे ह्या जाग्यार आराधन करूंक हांव आयलां तर देवान म्हाका सर्व भलायकेन भरलां आनी हें भाग म्हाका फावो केला हो सोबीत संवसार सोबीत पृथ्वी सुकणी सांजां प्राणियां सकड अशें मदें जियोचें भाग देवान म्हाका फावो केला बरें कुटां म्हाका फावो केला म्हजी आवय बापाय म्हजी भुरगीं म्हजो पती म्हजी पतीन म्हजी सैरीं देयरीं हे सर्व देवान दिल्लें उदात्त देणें मोगाचेर आमकां सर्वांक ह्या आमच्या मोगाच्या व्यक्ती मरिफात देवाचो मोग आमी अनुभव करूंक आसा आमच्या कुटुंबांत देवान बरी भलायकी दिल्या आमच्या कुटुंबांत भुरग्यांक बरें शिकोवंक मोद दिल्या बरें फुडार बरें खासार जिवीत आमच्या भुरग्यांक देवान फावो केला मग अशें न्हू विविध कुरपेच्यो झरी साक्रामेंतां मरिफात देवान आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर वाडयल्यात आमी देवाक मौनपणी अर्घां दिता आसतना देव आमकां ताच्या कुरपेन भरोवन दी देव आमकां सर्वांक सक्तीन आमकां भरोवन दी देवाक अर्घां दिया सर्व ताच्या बेसांवां बसो तूं कितें बरेंपण देवान म्हजें तें केलां
एक बोर वरून पळोवया आनी मौनपणी ह्या जेजूक आमी अर्घां दिवया. आमचे जबाब अर्घ आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. अर्गाने ओगलाप तुका सुमया जेजू. सुमयान जेजू म्हाका तुवें तुज्याच सारक्या सोरोसून ह्या संवसारांत जिविताचें भाग फावो करन तुका होगडसूंक तुका होसूंक कुटुंबांत जियोचें भाग तुवें आमकां फावो केल्ल्याक अर्गाने ओगलाप तुका सुमया जेजू. ह्या जिवितांतल्यो विविध वस्तू मोगाच्या सोम्यान म्हज्या हातीन दिल्यात आनी ह्या सर्व मोरिफात सोम्याची होगलाप गावंक सोम्यान आमकां फावो केल्ल्या पासून तूं अर्गाने ओगलाप तुका सुमया जेजू. ह्या संवसारांत सोमी येवच्या मोरिफात आमकां सर्गींची दारां सोम्यान उगडलेल्या पासून तूं अर्गाने ओगलाप तुका सुमया जेजू. आमकां ग्रेस्त करच्याक तो गर्वांच्या खावण्यांत तो जल्मलो आनी ह्या मोरिफात आमी ग्रेस्त जावंक ताणें आमकां आपयल्ल्या पासून तूं अर्गाने ओगलाप तुका सुमया जेजू. सुमया जेजून आमकां सर्गींची ग्रेस्तकाय कितें म्हणलें शिकयलां आनी आमी सर्गी रजांत ग्रेस्त जावंक आमकां आपयलां त्या पासून तूं अर्गाने ओगलाप तुका सुमया जेजू. संता भक्ता मोरिफात मोगाचनो विविध सांत प्रत्येक जावन ह्या पूण तळासो सांजुजे वाजा मोरिफात आमच्या कुटुंबाचेर विविध बेसामां ताणें वतल्यांत आमकां ताणें आपडल्यांत त्या संता मोरिफात आमची मागणी देवान आयकल्यांत त्या सर्वा पासून तूं अर्गाने ओगलाप तुका सुमया जेजू. सुमयान जेजू तुवें आमकां अंतस्करी दुर्बळी जावंक आमकां आपयल्यांत स्पिरितान दुर्बळी जावन जियोंक आनी आमी सर्गींची ग्रेस्तकाय आपणाक तुवें आमकां आपयलां त्या पासून तूं अर्गाने ओगलाप तुका सुमया जेजू. सुमयान जेजू तूं आमकां नितळ मनाची जावंक आमकां आपयताय नितळ मनाची सोम्याक देखतले तुवें म्हणाय आनी आमकां सर्वांक नितळ मोन तुवें आमकां फावो केल्ल्या पासून तूं अर्गाने ओगलाप तुका सुमया जेजू. ह्या संवसारांत सोम्यान जेजू तूं आमकां न्याय नितीन जियोंक आमकां आपयताय खस सोसूंक न्याय नितीन जियोंक तूं आपयता आसतना हांवें ह्या संवसारांत न्याय नितीन जियोनचे भाग तुवें आमकां फावो केल्ल्याक अर्गाने ओगलाप तुका सुमया जेजू. सोम्यान जेजू तूं आमकां आज पयल्या सो मोग करूंक आपयता आसतना पयल्या सो मोग करून विविध संदर्भ तुवें म्हाका दिल्याच म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या वाड्यांत म्हज्या शेजारा हे सर्व संदर्भ देवन तुजे मुखामळ पळोवचे भाग तुवें म्हाका फावो केल्ल्या पासून तूं अर्गाने ओगलाप तुका सुमया जेजू. सोम्यान जेजून विशेष बेसावां आमचेर वतल्यांत आनी आमी सोम्याक अर्घां दिवया. ह्या कंतारा मोरिफात सर्व आमी सोम्याक नावाड्या म्हणलें गीत आमी गाता आसतना एक बोर आमी सोम्याक नावाड्या. सोम्यान आमच्या कुटुंबांत आमच्या वैयक्तीक जिणेंत आमच्या शेजारा आमच्या कुटुंबांत आमच्या सैरदऱ्यांत आमच्या मोगाच्या व्यक्तींत सोम्यान केल्ली सर्व बरीं कामां सोम्याचो आशिर्वाद नियाळन हें गीत आमी गावया. पेज 93 सर्वय आमी सोम्याक नावाड्या. सोम्याक नावाड्या संतोषाची गितां गावया वर्ती तांची कृत्यां नियाळया उपकार आमी ताचो बावुड्या सर्व आमी सोम्याक नावाड्या संतोषाची गितां गावया वर्ती ताची कृत्यां नियाळया उपकार आमी ताचो बावुड्या सर्लोखानो
ताळयो पेटून रचनाराक नावाड्या सरलो खानो ताळयो पेटून रचनाराक नावाड्या एक जाऊन आम्ही धनिया देवा जय जयकार करूया एक जाऊन आम्ही धनिया देवा जय जयकार करूया कित्याक देव तो बरो रचनार करो कीर्तन ताका गावया कित्याक देव तो बरो रचनार करो ताचे थंय आमी उल्हासया सर्व आमी सोम्याक नावाड्या संतोषाची गितां गावया वर्तिताची गद्यांनी आळया उपकार आमी ताचो बाहुड्या ताळे मेळोन रचनाराक नावाड्या नव्या गितां ताळे मेळोन रचनाराक नावाड्या माधुर संगीतान किन्नारी वाजोन स्तुती ताची करया माधुर संगीता किन्नारी वाजो स्तुतीताची करया कीर्तो बरो रचनार करो कीर्तन ताका गावया कित्याक देव तो बरो रचनार करो ताचे थंय आमी उल्हासया सर्व आमी सोम्याक नावाड्या संतोषाची गितां गावया वर्तिताची गद्यांनी आळया उपकार आमी ताचो बाहुड्या सर्व आमी सोम्याक नावाड्या संतोषाची गितां गावया वर्तिताची गद्यांनी आळया उपकार आमी ताचो बाहुड्या अल्लेलू अल्लेलुया 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 सोम्याची आमी स्तुती केली सोम्यान आमच्या जिवितांत वतल्या सर्व बरेपणा पासून अर्घां आमी दिली आनी मोगाचे न्हू आमकां आमी देवाचें उतर आयकूंक आमी तयार करया देवाचें उतर आमी वाचतना देव आमकां पवित्रत्वेन अभिशेक करता देव जेजू म्हणटा जो कोण देवाचें उतर वाचता आनी तो पाळटा तो भागी हेब्रेयकारांक बरयल्लें पत्र वळ 4 अशें सांगता देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक पळय मोगाचे न्हू देवाचें उतर आमकां नव्यान तें भरता फ्रांसीस झेवियराच्या जिवीत आमी पळयलें ताणें पळयलें सगळो संवसार जोडून आत्महोगड्या कितें फावो म्हणलें देवाचें उतर ताच्या काळजाक नाटवळें आनी तो आपणाची चिनी तो बदलिता
मोगाचें देवाचें उतर आमी आयकोंक आयतीं करता आसतना आमचेर पवित्र आत्म्याचो आदार आमी मागया. हें देवाचें उतर आमकां सक्तीन भरूं, हें देवाचें उतर पवित्र करूं, हें देवाचें उतर म्हाका अभिषेक करूं, हें देवाचें उतर म्हाका सर्व बंदपासांतले सुटोवंक, हें देवाचें उतर सर्व वायट शक्तींतले सुटोवंक म्हाका आदार दिवं, हें देवाचें उतर सर्व देवसाराच्या पासांतले भायर म्हाका येवंक आदार दिवं, हें देवाचें उतर सर्व माट मंत्रांतले आमकां सुटोवंक आनी म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक देवाच्या पवित्र उतराचें संरक्षण फावो करूं आनी पवित्र आत्म्याचें गीत गावन आमी हें देवाचें उतर आयकोंक आयतीं करया, उबी रावया आनी पवित्र आत्म्याक गीत गावया. देवाचें उतर आयकोंक आयतीं जावया. सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय, नितीच्या सुर्या उजवाड फांकय. सर्दीच्या रासाच्या कुरपेजरी देवोलिये आमचेर तूं मोगाजरी. सर्दीच्या रासाच्या कुरपेजरी देवोलिये वेगीस्त मोगाजरी. दैर्दिवच्या आत्म्या मुझे दौड़ाए बुझोच्या आत्म्या कदमोची निवराय. दैर्दिवच्या आत्म्या मुझे दौड़ाए बुझोच्या आत्म्या कदमोची निवराय. योगींच्या रासाच्या कुरपेजरी देवोलिये सर्गीच्या रासाच्या कुरपेजरी देवोलिये वेगीस्त मोगाजरी. देवाचे रूप जाल्ल्या दैवीक आत्म्या सर्गीच्या रासाची वाट म्हाका दाखय. देवाचे रूप जाल्ल्या दैवीक आत्म्या सर्गीच्या राजाची वाट म्हाका दाखय. सर्गीच्या राजाच्या कुरपेजरी देवोलिये वेगीस्त मोगाजरी. सर्गीच्या राजाच्या कुरपेजरी देवोलिये वेगीस्त मोगाजरी. देवोलिये वेगीस्त मोगाजरी. हात आमचे जोडया. सालुकान बरयल्ल्या शुभ वार्तांतलें वाचप. पूण तो आपले सवाल समा करूंक दाखोवचे खातीर जेजू लागीं म्हणालो. तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण? जेजू ताका जाप दिवंक सांगूंक लागलो. एक मनीस जेरुसलेमांतावन येरिकोक देंवून वेता आसतना सोराच्या हातांत सांपडलो. ताणें ताचें सगळें नागयलें, ताका मान घाय केलें आनी अर्दो जीव घेवन ताका सोन गेलें. अशें आसता एक याजक तेच वाटेन देंवून वेतालो. ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरे बागलेन सत्तेस रावलो. तेच बरी एक लेवीत थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे बागलेन सरलो. शेकी ते वाटेन वेतालो एक समारिया घर. ताचे सरशीन पावलो. ताका पळोवन तो सुरसुरलो. लागींसर ताच्या पांयांक तेल आनी वायन वतून ताणें जे घाय बांदले. उपरांत तो आपल्या जनावराचेर बसून एक छत्राक व्हरून गेलो. थंय ताची जतन केली.
दुसऱ्या दिसा चत्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणी दिवन ताणें म्हळें, हाची जतन घे आनी कितें सडीत तूं करसिताय तें फाटीं येतना हांव तुका फारीक करतां. ह्या तेगा भितर सोराच्या हातान सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो? शास्त्र्यान जाप दिली, ताची दया केली तो. थोवळ जेजून ताका सांगलें, वोस तूंय तशेंच कर. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. देखून बसात. मग देवाचें उतर आमी आयकलें आनी हें देवाचें उतर आमकां सर्वांक प्रेरीत करता बरें करूंक, एकामेका गरजेक पावोवंक. हे घडी तुमचे मुखार दवरचें तर आमी बरें कित्या बसूत करीचें? बरें केल्यार कितें लाभता म्हणल्यार हें घडीत मोगाचें न्हू. एक दीस एक ग्रिस्त स्त्री आपणाच्या कारार वचून आसली आनी आपणाचें कार मार्गा वयता आसतना पाड जाता आनी ती स्त्री जायत्या हेर गाडयांक रावयताली. कोणी म्हणी म्हज्या कुमकेक या. तोवळ एक सादारण कार, भोव सिंपल कार आसलो एक व्यक्ती तिका पळयता. ती गरजेन आसा म्हूण समजता आपणाचें कार रावयता. ताचें वस्तूर मस्त मेळ्ळें आसलें. त्या स्त्रीक बेन दिसलें ह्या मनशा कडेन, ह्या दादल्या कडेन कुमोक विचारूंक. आनी तो दादलो म्हणटा, बाये कितें तुका जाय? आनी तो म्हणटा, ती म्हणटा म्हजें कार पाड जालां. ती म्हणटा कांयच भिये नाका, हांव घडयेन सामा करता, हांव मॅकॅनीक म्हणटा. आनी कारा पोंदा वेता आनी घडयेन तिचें कार सामाकन दिता. ती स्त्री आपणाचें पर्स काडन ह्या दादल्याक ह्या मॅकॅनिकाक थोडे पयशे दिता. म्हणटा, ना बाये कितेंच पयशे नाकात, तुका कुमो करूंक जाय तर कोणी एक गरजेवंत व्यक्ती मेळटा आसतना ताका तूं कुमो कर. ती स्त्री आपणाचें पयन मुखारून वता आनी व्हटले देगेन रावून आपणाक बुकेक खावंक ती येता आसतना थंयसर एक वैठर आसली. वैठर स्त्री, 8 म्हयन्याची गर्भेस्त स्त्री. आनी ह्या स्त्रियेक बघता ह्या गर्भेस्त स्त्रियेक खंडीत जावन समस्या आसात. नंतर ती कामाक येती नातली आनी बिल्ल दवरता आसतना सर्तीक 1000 रुपये थंयसर सर्तीक दवरून ती वेता. आनी ती गर्भेस्त स्त्री भोव संतोशान म्हणलें बरी घरा येवन आपल्या पतीक सांगता, देवान आज आमचे कश्ट आयकले, कित्याक आमी कश्टार आसले हांव आनी आज म्हाका सर्तीक 1000 रुपये मेळ्ळो आनी हो खंडीत जावन म्हज्या प्रसूतपणाक गरजेक पडटलें म्हूण सांगता. आनी ती स्त्री कोणूच न्ही त्या पयलें कुमो केल्ल्या त्या मॅकॅनिकाची बायल मोगाचें न्हू. आमी कुमो केल्ली खंयच वचना मोगाचें न्हू, ती परत आमकां येता. मोगाचें न्हू, बरें म्हणल्यार बरें करचें म्हणल्यार कितें? म्हजो पेलो कोण हांवें कित्या बसत कुमो करीचें? बरें करचें कंपल्सरी गी या एक चॉयस या विंसो न्हू? हांवें सदांच बरें करचें गी, कंटिन्युअस बरें करत वचचें गी, या थोडे पटी मात्र करचें गी? आनी बरें केल्ल्यार म्हाका कितें मेळटा? वॉट डू आय गेन बरें केल्ल्या वरवीं? असलें जायतीं सवालां म्हज्या आनी तुमच्या मतीन खंडीत येता मोगाचें न्हू बरें करता आसतना. आनी ह्या थोड्या सवालांक आज ह्या आराधना वेळार आमी जाप सोदूंक प्रयत्न करया. बरें म्हळ्यार कितें मोगाचें न्हू? आमी देवा विशयांत जाणत आसतना आमी म्हणटा देव जावन आसा सर्व बरेपणाचें उगम. आमी म्हणटा देव जावन आसा सर्व बरेपणाचें उगम. जर आमी देवाचो पाटलाव करता जर आमी देवा बरी बरें करूंक आसा, देखून आमी सर्वांनी बरें करची गरज आसा. दुसऱ्यान कोणाक हांवें कुमो करीचें? हांवें केवल म्हज्याच सैऱ्यां धैर्यांक कुमो करीचें गी? म्हज्याच इश्ट मित्रांक मात्र कुमो करीचें गी? म्हज्या शेजारां मात्र करीचें गी? ह्या क्रिस्तांव भावांक मात्र करीचें गी?
आक्रिस्तांक भावांक कुमो करून जोगी असली जायतीं सवालां आमच्या मतीं येता मोगाजनो पूण जाप एकच दिता आयचे देवाचें उतर बऱ्या समार्गाच्या वापर आमकां उगण सांगता आमी बरें करता आसतना तो दुबलोगी ग्रेस्तगी धवोगी काळोगी या म्हज्याच धर्माचोगी आक्रिस्तमाचोगी आमी कोणूच पळोवंक जायना कितेंच तापावत नासतना जो कोण गरजेंत आसा तसल्या व्यक्तीक हांवें कुमो करूंक आसा आनी गरजेवंत भावाक कुमो करचें हो म्हजो कायदो तिसऱ्यान मोगाचनो बरें करचें कंपल्सरी गी कायदो गी ह्या एक विंचोवणू जायते फावटी आमकां भोगता हांवें कित्याक कुमो करचें दुसरीं आसात न्हय दुसरीं कुमो करूं दी म्हणलें मनोभाव येता आनी मोगाचनो ह्या सर्व सवालांक पवित्र पुस्तक आमकां जोगती जाप दिता तुमचे मुखार हांव जायते पवित्र पुस्तक निदर्शन दवरता आनी हें पवित्र पुस्तक निदर्शन आमकां सांगता की आमी सर्वांनी पेल्याक कुमो करचे व्यक्ती जावंक जाय क्रिसमस फेस्ताक आमी तयारी करता आसतना जर हांव कुमो करचो व्यक्ती हांव जायना तर हांव क्रिस्तांव म्हणलें हांव सलवतां क्रिस्तांव जिणेंत हांव सलवतां म्हज्या भावार्थी जिणेंत हांव सलवतां म्हज्या मागण्याच्या जिवितांत हांव सलवतां आनी एका सर्वाची सलवणेची जिणी हांव आपणायतां तर हांव पेल्याच्या गरजाक पावणांतलो व्यक्ती जाता तर एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 2:10 अशी सांगता आमी देवाच्या हाताचें काम क्रिस्तांतें आमी बरें आदार जियेता तर सुरवेतावन येवजिल्ल्या प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यांत म्हळ्यार आमी केन्ना बरें आदार जियेता त्या दाळा आमच्या जिविताक शेवट लाभता देवान आमकां कित्या बसोत रचला तसो शेवट आमकां पूर्ण जाता परत जाकोबाक बरयल्ल्या पत्रांत जाकोबाचें पत्र अध्याय 2:14 अशें सांगता 14-17 पर्यंत म्हज्या भावा भयणीनो आपणाक भावार्थ आसा म्हूण एक मनीस आसा म्हूण चिंतया पूण तो बरो करण्यो आदारिना जाल्यार ताका तो कितें उपकारता जर तुका भावार्थ आसा तूं बऱ्यो करण्यो करताय तर तो भावार्थ तुका कित्याक उपकारता तसलो भावार्थ ताका बाचाव करूंक शकतलो गी तसलो भावार्थ ताका बाचाव करूंक शकतलो गी कोणी भाव आनी भयण विणगी आसा आनी दिसभर तो ग्रास नासतना उपाशी पडल्यान म्हूण चिंतया तुमचे मदलो एकलो तुमकां बरें मागता उबेचें कितेंय आंगार घालता आनी पोटभर जेवा म्हणून ताका उतरांनी मात सांगून कुडीच्या गरजांक पावना जाल्यार कितें उपकारता आमी केवल उतरांनी म्हळ्यार पावना पगार करण्यांनी पेल्याच्या गरजेक आमी पावोंक आसा आनी भावार्थ आसोवे बऱ्यो करण्यो आसल्या शिवाय तो भावार्थ जीवनांतलो जाता आमी भावार्थ आसा म्हणून बऱ्यो करण्यो करूंक विसरल्या तर तो भावार्थ जीवनांतले जाता म्हणटा जाकोब मातेवाचो वांचेल 5 अध्याय 16 अशी सांगता तुमचो उसवाड मनशा मुखार परजळूं तो तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं बघचनो कितलें उत्तीम देवाचें उतर आमकां मदर तेरेसा जिवितांत तिणें उसवाड फांकयलो खंयच्याय देशांत येवन कितेंच नासतना पेल्याच्या गरजांक निर्गतिकांक अस्पृश्यांक आपटलें आनी तिणें त्या पेल्या थंय देवाचें स्वरूप देवाचें मुखामळ सुम्याक देखलें आनी तिणें तो उसवाड हेरांक परजळ अशें केलो जाकोबाचें पत्र अध्याय 2:20 अशें सांगता जशें स्वास नातल्यार कुडीक जीव ना तशें कर्ण्यो नातल्यार भावार्थाक जीव ना म्हज्या कुडींत स्वास आसल्यार मात्र ह्या कुडीक जीव आसा म्हाका उलोवंक जाता म्हाका कर्ण्यो करूंक जाता तशेंच म्हज्या बऱ्यो कर्ण्यो आसल्यार मात्र भावार्थाक मोल आसा म्हणटा जाकोब देखून बऱ्यो कर्ण्यो सांगाताय आसा तें एक चॉयस न्ही तें कंपल्सरी ती एक आमचो कायदो बरें करचें देखून कोलसेकारांक बरयल्लें पत्र 30 अध्याय 2 आनी 3 सांगता तुमी करता ते हर एका मनशा पासून न्ही बगार देवा पासून करतात
देखून कोणें चिंतचें नाका हांव बरें करता जाल्यार तें ताका फायद्याक पडटा न्ही म्हाका अशें न्हू ताका न्ही तें देवाचें काम देखून आमी सदांच तें बरें करूंक देव आमकां आपयता आमी आनी एक सवाल आमचे मदें येता आमी सदांच बरें करीचें की आज हांव बरें करता फाल्यां करना परवां करता सदांच करीचें की इट इज ए कंटिन्युअस प्रोसेस की देखून म्हाका अशें म्हाका जाप आसा हें काम निरंतर चलोवंक आसा देवान कशें आमकां सारक्याचे स्वरुपाचेर असल्यान ह्या मरिफात देव आमचे मदें वस्ती करता देखून निरंतर तो वावर करूंक आसा ते वावर ना केवल पयशांनी भागार एक म्हजो हांसो पेल्याच्या जिवितांत बदलावण हाडटा एक म्हजें बरें मोण म्हजें उदात्त हात म्हजें सांगतपण खंडीत जावन पेल्याच्या जिवितांत खंडीत जावन बदलावण हाडूंक शकता मातेवो सुवांचेर 25वो अध्याय थंयसर आमकां मेळटा निमाणे घडये देवान म्हणलें उतरां हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें हांव थाणेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें हांव पिडेस्त आसलो तुमी म्हाका पळोवंक आयिल्ल्यात थवळ ती म्हणाली केन्ना सोम्या आमी तुका भुकेल्लो आमी पळयल्लें केन्ना सोम्या आमी तुका थाणेल्लो आमी पळयल्लें केन्ना सोम्या आमी तुका बंदीत आसलो पिडेस्त केल्लो सोम्यान म्हणलें उतरां आसा जें कितें म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें आमी मार्टीन ऑफ टुवर्स म्हणल्याची जिविताची काणी आमी आयकोंक बरो ओ मार्टीन ऑफ टुवर्स एक सैनीक जावन आसलो आनी हो रोमाचो सैनीक एक दीस आपणाचें काम जावन घरा फाटीं वेता आसतना एका भिकाऱ्याक पळयता आनी तो भिकारी हिवण आंकोडतालो कित्याक भायल्या गांवांत हिव जीव खातालें हिव चड जाल्यार मनीस मोडटा आनी हो पळयल्लो हो शिपाई आपणाच्या दगल्याचो अर्दो कुडको पिंजता आनी त्या भिकाराच्या आंगार तो घालता म्हाका अशें न्हू त्या राती मार्टिनाक स्वप्नांत जेजू दिश्टी पडटा आनी त्या स्वप्नांत जेजू दिश्टी पडटा आसतना ताचें चिंतप जेजू विशीं दुसरें नासलें आमी चिंताव जेजू चिंता कशें चिंताव जेजू एक दोवो लोब घाल तांबडे शॉल घाल्यार आमी जायते फावटी जेजू बरी आमी एक्टींग करता पूण त्या दिसा मार्टिनाक जेजू तशें दिसूंक ना त्या दिसा जेजू दिसलो त्या भिकाऱ्याक दिल्ल्या तो अर्दे कुडको तो वस्तूर कितें आसा त्या वस्तूरार जेजू ताका दिसलो म्हळ्यार जें कितें ल्हाना भावांक तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें म्हाका अशें न्हू क्रिस्मस थोडेच दीस बाकी उरल्यात आनी हें क्रिस्मस फेस्त आचरण करता म्हाका अशें न्हू आमी पेल्याच्या जिवितांत बदलावण हाडूंक जाय हें फेस्त आमी आचरण करच्या फुडें हांव एकल्याच्या जिवितांत बदलावण हाडटां हांव एकल्या कुटुंबाच्या जिवितांत बदलावण हाडटां एका कुटुंबाच्या जिवितांत हांसो हांव हाडटां एका कुटुंबाच्या जिवितांत धनात्मक चिंता पावून घालता आनी खंय जावन आसा क्रिस्मस म्हाका अशें न्हू देखून आमी क्रिस्मस आचरण करता आसतना पोप फ्रांसीस आमचो बापा फ्रांसीस कितें म्हणटा एक दीस तो बुधवाराचें आमोर शिकयतना वखद आसतना पिटर स्क्वेअर थंयसर येवन तो लोकांक बेसांव दिता आनी थंयसर तो म्हणटा तुमी सर्वांनी दान धर्म केला गी आनी सक्कड हजारांनी लोक त्या पिटर स्क्वेअरांत जमता आनी सक्कड हात वयर घालून वय आमी दान धर्म केला म्हूण जाप दितात आनी बाबा फ्रांसीस म्हणटा भोव बरें उत्तीम करणी तुमी केल्या तुमकां शाबासकी म्हणून बाबा फ्रांसीस सांगता आनी तो वळो बाबा फ्रांसीस परत तांकां सवाल करता तुमी दान धर्म करता आसतना त्या व्यक्तीच्या दोळ्यांक तुमी पळयला गी त्या व्यक्तीच्या दोळ्यांक तुमी पळयला गी जर त्या व्यक्तीच्या दोळ्याक तुमी पळोवंक सरवल्यात तर तुमी सोम्याचे दोळे पळोवंक सरवल्यात जर त्या व्यक्तीक आपणूक तुमी सरवल्यात तर तुमी सोम्याक आपणूक सरवल्यात म्हळ्यार गरजेवंत व्यक्ती तें सोमी आमकां दिसता देखून सोमी आमकां आपडटा हें गीत आमी गावया ह्या गिता मरिफात
आमी सगलो शर्म वचून नियाळ आमी पेल्याच्या गरजांक पळोवंक सोमी आमच्या काळजांत जल्मोंदी सोमी म्हज्या पेल्याच्या काळजांत जल्मोंदी म्हजे मरी फात सोमी हेरांच्या जिवीत संतोष हाडून दी आनी हें फेस्त आमी आचरण करून फुडें सरता आसतना सगलो संतोष बरोवन दी एकल्या जिवितांत एकल्याच्या कुटुंबांत म्हजे मरे संतोष येवन दी आनी सोम्याक देखूंक सोमी आमच्याय स्वप्नांत येवन दी आनी सोम्याच्या त्या स्वप्नांत सोमी आमी कुमो केल्ल्या व्यक्ती मरी फात ते कितें आमी दिलां त्या मरी फात त्या दिश्टेंत सोमी आमकां पळोवंक मेळोवन दी आनी सोम्याचे गीत आमी गावया उबी रावया सोम्याक आमी गीत गावया पानांको 170 आणि 3 173 स्वीकार केले तुम्ही तर दुबळ्या दाखवल्या म्हाका सोमी स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केले तर तुम्ही दुबळ्या दाखवल्या म्हाकाच तुम्ही स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो हांव केलो म्हाका काबयले तानेलो म्हाका पियेल दिले दयेन आनी प्रिती म्हाका सलयलो तयार केला हांवें रासर्गीचे हांव निराशी आसता आशा दाखयली बंदेत आसता म्हजी भेट केली हांव उक्तो आसलो म्हाका नेसयले पोरको आसलो आमी बिडार दिले हांव गायेल्लो आसता सेवा चलयली पिडे जाल्ल्या वेळी खबर घेतली दयेन आनी प्रितीन म्हाका चलयलो तयार केला हांवें रासर्गीचे स्वीकार केले तर तुमी दुबळ्या दाखवल्या म्हाकाच तुमी स्वीकार केलो 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 हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. कोणाक साथ दस आमी दिंपी घालुया साथ दसली दिंपी घालुया सोम्याक आमचे जिवीत समर्पया मोगाचनूम ही घडी जावन आसा समर्पणाची घडी सोम्याक आमी कितें तरी बसावणी करची एक घंटोभर आमी सोम्याच्या समोर आमी आमचो वेळ करशिलो जर हांव सोम्याचे म्हजें समर्पण हांव करिना सोम्याक कांय थोडें हांव बसयना तर म्हज्या ह्या वेळाक अर्थ ना तो व्यर्थ जाता देखून सोम्याक आमची बसवणी समर्पण आमी करया आमचे हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया सोम्याक आमी समर्पण करया आमचें एकसरपण मोगाचें न्हू
जायते बडी हांव एकसरपण भोगता म्हज्या जिवितांत जायतीं जाणां आसल्यार म्हज्या जिवितांत कितें काळोख कितें कोणूच नासले बरी म्हाका भोगता म्हाका सांगात दितलें कोणूच ना म्हूण भोगता सुमी आसा मोगाचो न्हू म्हजें एकसरपण सुमयाक समर्पण दिवया जायते फावटी म्हाका रडोंक येता मोगाचो न्हू म्हज्याच मोगाच्या मनशान म्हाका धोको दिलो म्हजे कश्ट पडटा म्हाका रडोंक येता म्हजें दूख मोगाचें न्हू सुमयाक आमी समर्पण दिवया आमचें दूख सुमी संतोशान बदलतलो समर्पण दिया मोगाचें आमचें कश्ट जायत्या कश्टांनी सांपडल्या मोगाचें न्हू आमी नश्ट अनुभव केला ही कोरोना पिडा आणखी आमचे कश्ट आमचे सडयल्यात हे कश्ट सुमयाक समर्पण दिया मोगाचें न्हू मोगाचें न्हू जिवितांत सलवणी अनुभव केल्या नवें बिझनेस आराम केलें नवे संबंध हांवें आराम केलो आनी सर्वांत सलवणी हांवें आपणायली दूख म्हाका मेळ्ळें विविध थाळ्यो मोगाच्यो न्हू बरें करूंक हांव आशेता नितळजीने जिवंक आशेता निश्कळजीने जिवंक आशेता पूण थाळ्याचे थाळ्यो येतात तेंते सावां येतात आनी सुमयेतान हांव पयस येता सुमयाक लागीं येवंक कितें अडखळ म्हाका हाडटा सुमयाक आमी समर्पण दिवया म्हजी आर्थीक अडचणी मोगाच्यो न्हू भुरगीं शिकतात भुरगीं व्हड जालीं खाजार करूंक आसा रीण काडलें आसा घर बांदूंक आसा आर्थीक अडचणी पयतावन पयशे हे सर्व सुमयाक समर्पण दिवया म्हजी पिडा मोगाच्यो न्हू म्हयन्याक एक म्हणल्यार बरी पिडा येता म्हयन्याक एक फावटी म्हणल्यार बरी म्हाका आस्पत्रेक वचाचे सदांच म्हाका गुळयो आसात 2, 3, 4, 5 गुळयो हांवें खायचे पिडे वरवीं हांव दिसपट जालां सुमयाक समर्पण दिवया आमची पिडा विविध अणभरां मोगाच्यो न्हू आकस्मीक अणभरां अवघडां ह्या वरवीं हांव दिसपट जालां सुमयाक समर्पण दिवया गे सुमिया गे तू म्हाकाच तुका समर्पिता तुका गे सुमिया गे तू म्हाका जीवित मुझे दिता तुका जीवित मुझे दिता तुका सुमयाक समर्पित असतना सुमी आमकां आशिर्वादान भरता सुमी आमकां मेसावान भरता सुमी आमकां कृपेन भरता सुमी आमच्या काळजांत उसवाड फांकयता मोतीक समाधान तो दिता म्हज्या कुटुंबान संतोष तो दिता मोगाचें न्हू ह्या पूर्ण तेलाक आमी आयल्या विविध गरजो विविध तेसावांक घेवन आमी हांगासर आयला मोगाचें न्हू भक्तीपणी सुमयाच्या पांयां तळा आमी दवरया कितें गरज म्हाका आसा सुमी ह्या वेळार म्हाका आयकता आनी मौनपणी सर्व आमच्यो गरजो आमचे काळजाचे अत्रेक आमच्या कुटुंबाची मागणी आमच्या शेजाऱ्याची मागणी आमच्या वाड्याची मागणी आमचे फिरकस कुटुंब आमचे राजकीय वेवस्था आमचो देश सर्व धार्मिक मुखेल्यांक आमचेच पासून तो सर्व आमचो माग्या म्हाका न्हू एक बोर माउंट रव्या काळजांत हांव कितें म्हाका मागोंक आसा सुमया मुखार म्हज्या काळजाचे अत्रेक आमी दवरया
भक्तीपणे सुमेसो आशीर्वाद घेवंक आमकां सगळ्यांक करया. Eudora Sacramento Sasannaman koruya Purvilya tyar pavogla Novyorite adarya Salvon vechas kadvishya बाबाडताचे बळ दिव्या जशे बाबा तशेंच पोता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा ससना ससना एका साळ्या नरसेता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमीना वाढता. प्रार्थुया. हे देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सडवणेचो फळदांस आमी आमचे थंय बगी सारको तुझे कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करून कदायेन फावोक जो जियेताय रास करताय ससनाच्या ससना. तू एकलोस पुरोसो मिया तू एकलोस पुरो तू एकलोस पुरोसो मिया तू एकलोस पुरो तू एकलोस पुरोसो मिया तू एकलोस पुरो तू एकलोस पुरोसो मिया तू एकलोस पुरो. सौम्या मंदिरां तुझ्या अर्घादी सरकारां तुझ्या गीता गावून प्रणाम अर्पिता बरी भेटून तुका वंदिता तीन पोळी आज तुका अर्चिता दयामया तुझी नियाळता आखी जिणी बोगस म्हूण मागता आदार करपा वेसा भाशेदा जमल्या सौम्या मंदिरां तुझ्या अर्घा दिवसर उपकारां तुझ्या गीता गावून प्रणाम अर्पिता बरी भेटून तुका वंदिता.
क्षणो ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमचे सांगता आसात रुपेश रिबन तावरो तांकां तशेंच हांगासर पद जॉयल आनी पद आयबन सर्वांच्या तर्फेन हांव तांकां स्वागत म्हणटा मिसाचे इरादे सरल्या सर दाणींच्या आत्म्या खातीर मीस दितात ओली फॅमिली सिस्टर्स मुडिपू इराद्या खातीर मागोवंक वियान थॉमस मोंतेरो पानीर अर्गान जावन विन्स्टन केविन डिसोजा बंटवळ गरचालमाक मीस दिता सिसिलिया आंद्रादे पोजीर झेवियर आंद्रेच्या आत्म्या खातीर मीस दिता सिसिलिया आंद्रादे पोजीर अर्गान जावन मीस दिता रॉयडन आंद्रादे आपल्या 4थ्या जल्मदिसाच्या संदर्भी पोजीर अर्गान जावन मीस दिता आल्डन आंद्रादे आपल्या 2ऱ्या जल्मदिसाच्या संदर्भी पोजीर झेवियर आंद्रादेच्या आत्म्या खातीर मीस दिता लॅन्सी अल्मेडा पोजीर अलेक्स आनी क्रिस्तांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता लॅन्सी अल्मेडा पोजीर अर्गां जावन मीस दिता प्रवीण आनी रिमल पोजीर अर्गां जावन दिता विल्फ्रेड लोबो मोगर्नाड अर्गां जावन दिता ब्रायन लोबो मोगर्नाड अर्गां जावन दिता बॅप्टिस्ट कुवेलो आनी कुटाम पुत्तूर अर्गां जावन दिता मॅक्सिम कुटिना वालेन्सिया अर्गां जावन दिता मेल्विन आनी लिना वालेन्सिया घरच्या आल्मां खातीर दिता लिना फर्नांडीस वालेन्सिया अर्गां जावन दिता रियोना वेगस पेरमनूरू तशेंच अर्गां जावन दिता डेलरॉय डिसुजा आपल्या 3ऱ्या जल्मा दिसाच्या संदर्भी हांचे सांगता आमचे सक्कड वैयक्तीक इरादे ह्या पवित्र तळाक आमी कितें इरादे घेवन आयल्या सर आमचे इरादे सर आमची मागणी ह्या मिसाच्या बलिदानांत त्याच देवासा मुखांतर सर्वेस्परा देवाक आमी भेटोवन दिवया ह्या मिसांत पवते परी भाग घेवया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकफोट तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ख्रिस्त थंय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो प्रत्येक जावन सांज उजेवाजाच्या भक्ती कनोम आमी ह्या मुडिपूच्या पवित्र दोंगरार सुम्याचें आराधन करूंक स्तुती करूंक आनी ताच्या मिसाच्या बलिदाना वांटो घेवंक आमी सांगता जमल्या सुम्याच्या आमी मोगांत रावता तेन्ना सुमी आमकां ताच्या आशिर्वादान भरता दोंगर जावन आसा एक जागो खंयसर देव वस्ती करता आनी देवाच्या त्या साळावळेंत जियोवचें भाग आमकां फावो जाता आनी त्याच सोम्याच्या साळावळेंत जियोवंक ह्या पवित्र दोंगरार आमी जमल्या वचता विविध तेसावां घेवन आमी हांगासर आयल्या विविध काळजाचे आमचे आशा अत्रेक हांगा आसात मोगाचे न्हू हे सर्व ह्या दोंगरार आमी सांगता गेल्या सोमी आमकां सर्वांक ताच्या बेसावांनी बरोवन दी आनी आमी आशिल्लें सर्व सोमी आमकां फावो करून दी म्हूण मागया सोम्याच्या त्या येण्याच्या फेस्ताक भोव लागशिल्ली आमी तयारी करता आसतना आज सोम्याच्या वंशावळी आमी विशीं आमी आयकता सोम्याची वंशावळ आमकां सांगता की हर एकल्या की सोम्याच्या त्या सोडवणेच्या कामांत जागो आसा म्हाका आनी तुकाय जागो आसा आनी तेंच सोम्याचें काम हांवें आनी तुवें मुखार व्हरूंक आसा सोम्यान आमच्या हातीन घाला म्हणलें उडास दवरया आनी सोम्याची कृपा आमी मागोवन घेवया सोमी आमकां सर्वांक बेसावांनी बरोवन दी हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक फुडें वता आसतना एक घडीभर आमचें उणेपण पताक आमचे सर्व अस्कत सैंब सोम्या मुखार वळखून घेवया आनी एकामेका तावन आनी सोम्या तावन बक्षणे मागया आमची पातकां वळखून सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या विसारून सांगता मोनान चिंतून तोंडान विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या बसोत बगेवोन सदांच संख्वार मुरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां
आणि तुमकां बाबा बेनिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वीस परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थून मागतां. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आणि आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सर्वेस पर आमच्या बापा सांजुचे वाजक परजळीत मागण्या आणि दुबळीकाची जिणी जियोन तुझे परचेक देखी बरीत जिविता मुखांतर साक्षी फावो केल्ल्या पासून आम्ही तुका अर्गां दिता. आम्ही ताच्या पावलांनी सोलोन मागण्याच्या आणि दुबळीकाच्या स्पिरितान नवे जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांची येता आणि रासवट चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचा. जाकोबान आपल्या पुतांक आपोवन मुले सांगाता मेलोन येया आणि तुमकां फुडें कितें घडतलें म्हूण सांगता. जाकोबाच्या पुतानो सांगाता मेला आणि ऐका इस्रायेलाक तुमच्या बापाय. तूं जुदा तुझे भाव तुका वाकांतले तुझ्या दुस्मनाच्या गळ्याक तूं धरतलोय तुझे भाव तुझे मुखार सरपडतले. जुदा एक शिवाचे फील शिकारी मारून तूं पाटी आयलाय. म्हज्या पुता पारत करून तो बसला एका शिवा परी आणि एके शिवुनी परी. रायाल दांडो जुदातावन पयस वेसोना आणि ताच्या पांया मदली पदवेची बेतकाटी ताचो एकलो अधिकार चलोवपी एसर आणि राष्ट्रां जाताली ताका विधेय. देवाचे उतार हे देवाचे वडोपकार. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली उदंड शांती ससनाक वसतली. देवा नीतिवंत फैसलाचे देणे म्हज्या रायाक पटय. राय कुंवर जावन आसलेल्या ताका न्यायनीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुजे परजे नितीन सांबाळून दुबल्या धाकट्यांक न्यायनिती काल चलोवन व्हरून. श्लोक. गुंड्या दोंगरांनी नेटयलेलो गांव तुज्या लोकां पासत न्यायनितीक सरी जावन शुभांपणी आसूं. तो दुबल्या धाकट्यांक नीत करून दिवन गरिबाच्या भुरग्यांक आदार दिवन व्हरून. श्लोक. ताच्या दिसांनी न्यायनीत वृद्धी जावं संद्रीम आसासर शांती शेकान शेक बालू. तो एका दर्यातावन दुसऱ्या दर्या पर्यंत युफ्रेटीस न्हंयतावन प्रितुमेची अंत पर्यंत राजवट चलोवन. श्लोक. ताचे नांव सदांकाल बलून ताची कीट सूर्यो आसता पर्यंत गाजून सर जनांगा तो सदैव म्हणून वाकोनू. ताका लागतलो आशिर्वाद आमचेरी पडोवन म्हूण ती प्रार्थून. श्लोक. उद्गार.
आशे सांडवाये सरसंती पुदवे पुंधयेन तू माडून हाडताय ये आणि सताची वाट आमकां दाखय सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो तुमचे सामतेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसोम्या जेजू ख्रिस्ताची वंशावळ ही तो पूत दावीद असो तो पूत अब्राहम असो अब्राहम इजाकाचो बापूय इजाक जाकोब असो आणि जाकोब जुदा असो आणि ताच्या भावांचो बापूय जुदा फेरेज असो आणि जेरासो बापूय तामर तांची आवय फेरेज हेज्रोन असो आणि हेज्रोन आराम असो बापूय आराम अमिनादाब असो आणि अमिनादाब नाआझोन असो आणि नाआझोन सालमान असो बापूय सालमोन बोआज असो बापूय आणि राहब ताची आवय बोआज ओवेद असो बापूय रूत ताची आवय ओवेद येस्सेसो आणि येस्से दावीद राय असो बापूय दावीद सलमावसो बापूय उर्याची बायल सलमावची आवय सलमाव रेहोबोमासो आणि रेहोबोहाम अबियासो आणि अबिया आसासो बापूय आसा योसाफातोसो बापूय योसाफत योराम असो आणि योराम ओसियासो बापूय ओसिया येतोम असो आणि येतोम आकाज असो आणि आकाज हिजकिया असो बापूय हिजकिया मनासेसो आणि मनासे आमोस असो आणि आमोस एसियासो बापूय एसिया येकोनिया असो आणि तसो भावांचो बापूय हांच्या काळार इस्रायल परजेक बाबिलोनाच्या गांवांक गुलाम करून व्हेली बाबिलोनाच्या बंदडे उपरांत येकोनिया शअल्तियेल असो आणि शअल्तियल येरुबाबेल असो बापूय येरुबाबेल अबियूद असो आणि अबियूद एलियाकीम असो आणि एलियाकीम आजोर असो बापूय आजोर सादोक असो आणि सादोक आकीम असो आणि आकीम एलियूद असो बापूय एलियूद एलियाजार असो आणि एलियाजार मातान असो आणि मातान जाकोब असो बापूय जाकोब जुजेसो बापूय आणि जुजेची पत्नीण मोरी आणि मोरयेतावन जल्मलो जेजू ताका म्हणटात क्रिस्त अशे सर्व मेजून अब्राहमातावन दाविदा पर्यंत 14 तकल्यो दाविदातावन बाबिलोनाच्या बंदडे पर्यंत 14 तकल्यो आणि बाबिलोनाच्या बंदडेतावन क्रिस्ता पर्यंत 14 तकल्यो देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावानो आणि बेनिनो आमच्या घरांनी थोडे पटी आमी घर भेटे गेल्ले वेळार आमी थंयसर फोटो गॅलरी पळयता तांतली एक फोटो गॅलरी अशी आसता फॅमिली ट्री तुमच्या घरांनी आसा की ना म्हाका गोत्तू ना पूण थोड्यांच्या घरा फॅमिली ट्री आसता आब ताची भुरगीं आनी नात्रां इतली आमकां पळोवंक मेळटात फॅमिली ट्री तुमकां पळोवन तर तुमी पळोवप येत आनी ते विकरापाकी मेळटात आनी तुमकां कितें कळीत जाता ह्या फॅमिली ट्री मोरिफाद आमकां आमच्या आबाची आमचो आब कोण म्हणलें नात्रांक कळीत जाता आमकां आमचो आब कळीत जाता पूण आणखी आमी मुखार वचून तर म्हाका म्हज्या आबाचें नांव उडास आसा हांव आबा पळोवं ना पूण आबाचें नांव कळीत आसा पूण ताच्या की वयर म्हाका कळीत आसा की
म्हज्या आबाचो आब आबाचो आब खंडीत जावन जायत्यांक आमकां हें कळीत ना. आनी आमकां कितें संदेश दिता? आमकां आमच्या आबांनी आबाच्या आबान म्हळ्यार पुर्वजांनी केल्ल्या त्यागाची, आमच्या पुर्वजांनी केल्ल्या कामाची, या ताणें केल्ल्या सॅक्रिफिसाची आमकां वळखूंक ना. आनी ही वंशावळ आमकां कळीत करता की आमी एका कुटुंबांत रावन आनी आमच्या कुटुंबाक एक निर्दिश्ट जागो आसा म्हणल्यार आमकां कळीत जाता. आनी आज आमी जेजूच्या वंशावळे विशयांत आमी आयकता. एक वंशावळ बरोवंक एक मनीस आसलो आनी ह्या वंशावळ बरोवच्या व्यक्ती लागीं विचारलें, तूं कित्या बसून सर्वांची वंशावळ चरित्रेंत बरोवन घालूंक चडीत तुजो वेळ करसिताय? आनी तो म्हणटा, हांव कित्या बसून बरयता म्हळ्यार ह्या मनशाच्यो जायत्यो यादी आसात आनी तो मनीस मरतना तो आपणाचे सर्व संगी घेता आनी तो मरता. जर तो हांवें बरोवन घाल्यो तर खंडीत जावन मुखल्या पिळगे कळीत जाता ह्या मनशान कितें केलां म्हणलें. देखून आमी जायते फावटी आमचे फॅमिलीची चरित्र आमी बरयता आनी आमच्या जेजू क्रिस्ताक ही एक चरित्र आसा आनी ती चरित्रां आज मातेवाच्या वांजेलांतली आमी आयकली. जेजू क्रिस्ताची वंशावळ 14 तकल्यो म्हूण आमी आयकल्यो. मोगाचें न्हू, जेजूची वंशावळ आयकत आसतना तुमकां कितें भोगलें? ती वाचूंक खुशी जाता की जेजूची वंशावळ. थोड्यांक जर हांवें आपूण वाचूंक सांगलें तर थोडीं नांवां काडूंकच मस्त कश्ट जातात. आनी ती वाचता आसतना थोड्यांची मोत खंयी गेली म्हळ्यार ती ताची बायल आसोपूत म्हणटा आसतना मोत आमची खंयी वचोन जाली म्हळ्यार तें आमकां व्हडलें इंट्रस्टींग आनी काही थ्रिल ना. म्हळ्यार उरलें वाचप आसतना आमकां भोगता, ओके हें म्हज्या काळजाक लागलें. पूण वंशावळ वाचता आसतना आमकां सड्ड आमकां हें भोगना. कितें तरी आमकां ती मेसेज मेळटा, खंय संदेश मेळटा, काळजाक लागचें उतर आसा, खंडीत जावन आमकां येना म्हळ्यार आसो बापय तसो बापय तशेंच आसा. पूण ह्या सर्व मदें आमकां आज जेजू आमच्या लागीं संदेश दवरता. 6 मेसेजीस. पयलो संदेश आसा, जेजू इतिहासांत जल्मल्लो व्यक्ती. जीसस वॉज बॉर्न इन ए हिस्ट्री. तो एक काल्पनीक व्यक्ती न्ही. जर आमच्या इतर धर्माचे आमी वाचलें तर ते इतिहासान ना, ताका आमी मिथ्स म्हणटा. मिथ म्हळ्यार ते इतिहास जायचे म्हणले गरज ना. पूण आमचो जेजू इतिहासान जल्मल्लो व्यक्ती. देखून इतिहासाचे पुरावे आज आमकां बायबल दिता सांगता तो आमचे बरेच जल्मल्लो व्यक्ती आनी जेजू एक इतिहासाचो व्यक्ती म्हणलें कळीत जाता. दुसरें मोगाचें न्हू, प्रवाद्यान सांगिल्लो व्यक्ती. जेजू विशयांत जायत्यांनी प्रवाद केला. जायत्या प्रवाद्यांनी सांगिल्लें एक तरणाटी स्त्री गर्भेस जातली आनी ती पुता पासून दितली, तो इमॅन्युएल जातलो आनी तसो इमॅन्युएल जेजू क्रिस्त म्हणलें आमकां कळीत जाता. तिसऱ्यान मोगाचें न्हू, देवाचें सोडवणेचें योजन कळीत जाता. जर आमी कालच्या दिसाचो वांजेल आमच्या मतीक आमी हाडलो तर कालच्या दिसाचो वांजेल थंयसर जुवां बावतिस्ताक बंदेंत घाल्लो आनी जुवां बावतिस्त बंदेंत घाल्या उपरांत ताच्या शिसांक जेजू सरशीन धाडटा आनी जेजू सरशीन धाडून विचारता, येवचो आसा तो तुमचोवे वा हेर कोणाकी हांवें राखून रावचें. आनी जेजू कितें म्हणटा, वचून सांगा त्या जुवांक कितें सांगचें, कुड्यांक कितें घडलें, थोंड्यांक कितें घडलें आनी मेल्ल्यांक कितें घडलें. म्हळ्यार देवाची सोडवण लागीं पावल्या. जें कितें इजाया प्रवाद्यान सांगिल्लें, जें कितें जेरेमियान प्रवाद्यान सांगिल्लें आनी तें सकट घडोवन आसा. म्हळ्यार देवाचें योजन जेजू क्रिस्त तें घडोवन आसा आनी सोडवणेचें काम जेजू क्रिस्ता मार्फत करता म्हणलें कळीत जाता. चवथ्यान मोगाचें न्हू, गॉड वर्क्स ऑन हीज ओन टायम.
ताच्याच काळार देव काम करता म्हणलें स्पश्ट जाता विविध मनशां मोरीफात अब्राहमा मोरीफात आदामा मोरीफात राया मोरीफात न्यायकर्ता मोरीफात प्रवाद्या मोरीफात देव ताचें काम करता आनी अजून पर्यंत तो आमचे मोरीफात तो काम करता आनी वंशावळ आमचे तावन ती मुखार येता आनी देव ताचे आतेरान जावन आमकां विंचून काडता आनी पांचवे जावन आसा देवान केल्लो तो सल्लो देव केदींच मोडिना देवान मनशा लागीं सल्लो केल्लो आपूण सोडवून धाडटलो म्हणलें आनी जेजू क्रिस्ता मोरीफात तो स्पश्ट जाता आनी देव केदींच आपणाचो सल्लो तो मोडिना निमाणें मोगाचें न्हू ह्या सगळ्या वंशावळींत थोडे इंट्रस्टींग मनीस आसात ते इंट्रस्टींग मनीस म्हळ्यार तुमकां सगळ्या वंशावळींत दादल्यांची नांवां आयकलीं पूण थोड्या स्त्रियांची नांवां आमी आयकता म्हळ्यार सोम्याच्या सोडवणेच्या कामांत दादल्यांक न्ही स्त्रियांकी जागो आसा ताच्या की वर्तें त्या स्त्रिये मदें थोड्यो पातकी स्त्रियो आसल्यो असो अर्थ कितें असो अर्थ केवल बोऱ्यांक मात्र न्ही पातक्यांकी ह्या सोडवणेच्या कामांत जागो आसा तांतली पयली स्त्री आसा तामाराचें नांव आमी आयकलें ती एक वेश्य खळीत आसा व्यभिचाराची स्त्री आनी ती आपल्याच घोवाच्या बापायक म्हळ्यार मावाक ती आपणाच्या मोगांत घालूंक ती पेसाडटा म्हळ्यार ती कसल्या कस्ताची ती स्त्री म्हणल्यार आमकां कळटा एक पातकी स्त्री दुसरी स्त्री आसा राहाब ती एक जुदेव न्हय धर्माची आसली व्यभिचाराची स्त्री पूण ती जुदेव गुप्ताचार कुमो करता देखून जुदेव इस्रायलकार त्या शहराक अटॅक करता आसतना त्या राहाब म्हणल्यार स्त्रियेक राखता तिसरी आसा रूथ ती जुदेव धर्माची न्हय तरी ती अन्य देवाक ती पुजा करून आसली ती स्त्री पूण भोव नितळजीने जियेल्ली ती स्त्री रूथ सो ती उरियाची बायल थंयसर ताचें नांवूय आमकां थंयसर आमकां आयकूंक मेळना दावीदा सवें तिणें पाता केलें आनी तिकाय जेजूच्या वंशावळींत जागो मेळ्ळो निमाणें मोगाचें न्हू मोरयेचें नांव उल्लेख जाता कितें संदेश मोरयेचें जिवीत पळयलें तर भोव पवित्रपणे जियेल्ली स्त्री पूण जुदेव धर्मांत आमी पळयलें तर एक काजारी नासतना एक स्त्री गर्भेस जाल्यार जुदेव धर्मा प्रकार ती एक पातकी स्त्री आनी सर्वांक दादल्यांक स्त्रियांक पातक्यांक भाग्यवंतांक सगल्यांक देवाच्या सोडवणेच्या कामांत जागो आसा म्हणलें स्पश्ट करता आसतना मोगाचें न्हू आज जेजू म्हाका सांगता जेजूची वंशावळींत जेजूच्या सोडवणेच्या कामांत म्हाकाय जागो आसा आनी तें बरें काम देवान आमकां कितें सांगलां जेजून आमकां कितें सांगलां म्हजे मोरीफात आमी तें मुंदरूंक आसा आनी सोम्याची सुवार्ता तें मिसांव काम तें म्हज्या हातीन दिलां तें बॅटन तें रिलेचें बॅटन म्हज्या हातीन दिलां आनी सोम्याचें मिसांव हांवें मुखार व्हरूंक आसा देखून सोम्याच्या मिसांवाक तूं तयार आसा एक म्हणलें सवाल आज जेजू परत आमकां वंशावळे मुखांतर विचारता आमेन हे सौम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिल्लें तुवें ओपून दिता सर्वच मुझें ह्या भोंवड्या वायना सवें हे तूं सौम्या काळीज मुझें कांते बोळे दे दुकर कांदयताचेर सारकें तुजें मोगान तुज्या तेंतूबर म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान
सर्व पदवेपाक म्हणत असलें जामून मागात तुमच्या दांतले बलिदान आपल्या मानाखाने महिमे आमच्या नेक्या भविष्य सभेच्या दावात सर्वेस मानून घेऊ. सृष्टीच्या रचणारा आणि मनशाच्या तारोकम आपले परचे खातीर सांजुचे वाजान कतकतीत मोगान भेटयल्ले मागणी आनी कालतेपणाचें सादेन जिवीत तुका भोव मांडवलें. हेस शेगून आमच्या काळजांत वाडय आनी तर निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उभारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुव्या. वयशे आमी करू भाव. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका आदीन वासूंक फावो ओ काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्याने तुझ्या सेवाका सांजुजे वाचून आमी तुका आदीन वाचता. तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त सांगा सोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळेकायच्या स्पिरितांची येवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावं फावो केलोय. हें ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सदुता भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दळपारांचो सर्वेस्पर स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या सर्गी तुका सर्गी तुका सर्वेस्पराचे नावी येता सर्गी तुका सर्गी तुका बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जरम. तुज्या पवित्रत्म्या दडून ही तिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें वुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त खेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पणची. तेच बरी जवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त खेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्त्री कराराचें रगत पातकाचें बॉक्साने मेळच्याक तुमचे बसूत आनी समेस्त मनशां बसूत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासा करात. बाबर तसो गट
परगटव्या. सोम्याचे तुझे वरण आम्ही समरता तुझे गुण जीवन बोल आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सोम्याचे बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे वडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सर्वची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कुडान रगत सेमतेल्या आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची खाकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेसांक तुजें पडचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मुर्ये देवाची माये सांगाती भाग्यवन जुजे तिजो पती, भाग्यवन धर्मदूतांनी भाग्यवन जुजे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांच्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी भयभाव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडबंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन देर घेवन म्हणोवया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका. पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वीस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशानात रेखतल्यांक आमकां तुजे उदारका कोळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. कित्या रजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां अशें दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमांतिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळगे संसाराचे पाप करतेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळगे संसाराचे पाप करतेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करतली. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सर्व सुभागी.
सौम्या तुजे भितर आमकां फावना पूण तुजे उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजुये काळजान म्हज्या दादोस कर म्हाका जेवणान तुज्या जियेवंक हांवें संवसार माया मोगान करपा मागता व्हड त्रेगान हे जेजुये काळजान म्हज्या कर म्हाका जेवणान तुज्या जियेवंक हांवें संवसार माया मोगान करपा मागता व्हड त्रेगान. सौम्या सास्पदा वाढदिसनासतना कश्रदा अंकारात हांव सौम्या सास्पदा वाढदिसनासतना कश्रदा प्रकाश तुजो दयेन पागय आदन मोसो म्हाका सलय देश मोसर मनशा काळजांत भरला आशा ती बिरान सगळ्यान भरल्या देश मोसर मनशा काळजांत भरला आशा ती बिरान सगळ्यान भरल्या शांतीच्या खुवर आयक प्रार्थना धैर्य म्हाका दी अग्नीकाणान हे जेजुये काळजान म्हज्या धाडोस कर म्हाका जेवणान तुज्या जियेवंक हांवें संवसार माया मोगान करपा मागता व्हड त्रेगान. प्रार्थुव्याम. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, या बागे दिसा तुझ्या पुण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दादोस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्घां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकपणान दिवची थान आमच्या काळजान सडय आणि सुजेवाजाच्या फरसडेत शिकवणे देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर प्रकटूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद करून वसुनेयान क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आयचें आराधन मिसाचें बलिदान नोवेन चलोवन व्हेल्ल्या मानदीक बाप रुपेश रिवन तावरो सहायक विगर बोंदेल तशेंच ते प्रोक्लमेशन आनी इवँजलायजेशन कमिशन म्हळ्यार सुवार्ता प्रसार कमिशनाचे ते सेक्रेटरी तशेंच पापसाहेबाच्या इराद्या खातीर मागचे आनी तो इरादो सगळ्यांनी प्रसार करचो आसा एक संस्था ताका म्हणटा तो पोप्स वर्ल्ड वायड प्रेयर नेटवर्क ताचे ते निर्देशक आनी
तशेंच पॉलिटिकल मिशन युनियन म्हण आसा सर आमचें मिसां वायताराचें दान वोट्ट कर्ण हें सगळें आमच्या देसींत आनी तशेंच बायदरचे सगळे येवजण आसा ताचे ते निर्देशक मंगळूर देसीज ते हांगासर येवन ह्या आराधना चलोवन व्हेल्ल्या खातीर विगाराच्या तर्फेन म्हज्या वैयक्तीक तर्फेन सर भक्तिकाच्या तर्फेन तांचो हांव काळजांतान उपकार बावडटां. पाद्री जावन केवळ 4 वर्सां जालीं मात्र पूण विशेष हुद्दे आसात. बरो आसतना आराधना चलयलां, बरो संदेश दिला आनी आयचो संदेश तितलो सुलभायन सांगूंक जायना. आयचो वांजेल तुमी आयकला पूण बऱ्या रितीन एक सो संदेश आमकां दिल्यात. फादर तुमच्या मिसावान बरें मागता तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. 2 ताळयो दिवया. तशेंच आमी सांगता 6 बेटवणी केले ह्या जगासात आमकां हांगासर ह्या पुणशेतांत कुमसराक मस्त कुमो करतात आनी ते जावन आसात फादर जॉयल तशेंच फादर आयवन कापुचीन प्राद तुमकांय देव बरें करूं. प्रसार केलो विज्ञान वारा कष्टांनी दुखां दुबळ्या धाकट्यांक मोगादार तुवें दिलो. सांज सेवास बापा ओगळा पाणी मान तुका कृपा मागून दे बापा विज्ञान साडे सांज वास आमचो पात्रोण संत ताच्या ह्या पोन शेताक आमी हांगासर आयल्या आनी हांगासर आयल्या एका भक्तिकाक तो रित्या हातांनी पाटी घालना धाडिना. 6 जाणांनी तांकां मेळिल्ल्या उपकारा पासून तो अर्घां दिल्यात आनी 6 जाणांनी तांचे इरादे आमकां मागच्याक सांगल्यात आनी हांगासर आसल्या तुमी ऐकले आनी एक ना एक इरादो घेवन तुमी ह्या पवित्र थळाक आयल्यात. हे सर्व इरादे एक घडी पोर मौनपणी आमच्या मोती काडया. आमी मागिल्ले उपकार मेळ्ळे जाल्यार त्या उपकारांक सांज देवासा मुखांत देवाक अर्घां दिवया. तुमच्या मोतींत कितें अत्रेक आसात आशा आसा एक घडी भर तुमच्या मोती काडा. नव्याच्या सुवेर आमी मोती काडटा आसतना सांज देवास खंडीत जावन आमकां तें फावो करता म्हणली आमची पातयेनी आनी खंडीत जावन ह्या पातयेनीक आमकां सांज देवासान सोण घालूना आमकां रित्या हातांनी पाटी धाडूना. आमी मागिल्लें सर कितें आमकां गरजा तें पावोतें सक्कट देवा लागीं मागून ताणें आमकां फावो केलां. देखून मौनपणी सर आमचे इरादे आमचे अत्रेक तांच सांज देवासाच्या पांया तळे आमी दवरया. प्रत्येक जावन थोड्यांनी मागोवंक विशेश रितीन सांगला. आमच्या फिरगेचो आदम डिसोजा ताची भलायकी बरी ना आस्पत्रेंत तो आसा. आमच्या फिरगेचो कॅन न्यूट ताची भलायकी बरी ना आस्पत्रेंत तो आसा. ऑस्ट्रियेच्या एका पलाण्या व्यक्तीन आस्पत्रेंत तो एडमीट जाला ताचे खातीर मागोवंक सांगला. सैरीक बरी जावचे खातीर त्या जाणांनी मागोवंक सांगला. ताच्या कुटुंबांत आसचें नासमाधान पयस जावं दी म्हणून मागोवंक सांगला. एका जोड्या मदें आसचें मनस्ताप बेगीन पयस सरून काजरी बेसांत एकवटचे खातीर मागोवंक सांगला. एका कुटुंबांत युवा जनांच्या त्या समस्या मदें कश्टांच्या आव बापायनी विशेष रितीन मागोवंक सांगला. तशेंच अर्घां दिल्यांत आमच्या सुवारेडाचो फादर विक्टर डिमेलो ची भलायकी बरी नातली. सगळें बऱ्या रितीन जावन ते पाटी आतां रेस्टार आसात. 2 म्हयने रेस्ट काडून परत तांच्या पिरगेचे पाणी पिरगेचे ते येतात. तांणी अर्घां पाटयल्यांत उपकार आटयल्यात. हांगासर ताचे खातीर आमी प्रत्येक रितीन मागल्लें
बिसायबणी हांगासर आमी मागलें फेस्ताच्या वेळार बिसायबणी सांगलें पूण देवान ताका बरी भलायकी दिल्या आनी आतां कंप्लीट रेस्ट काण येवन सांगलां त्या खातीर आमी अर्गां दिवया. तुका युवसांनी तांचे ते आसचे ड्रग एडिक्शन हे पटीन भायर जाय म्हणून हांव बापूय आशेतात तांचे खातीर आमी मागया. एका कुटुंबांत सबार तेंपानी सोरो सोडिल्लो आतां परतून सुरू केला त्या व्यक्ती खातीर आमी मागया. सर आमचे इरादे मागणी त्या जुजेबासाच्या पांया तळी समर्पण आमी ताची लदीन आतां आमी म्हणया. सम्या काकुळत आमची कर क्रिस्ता काकुळत आमची कर सम्या काकुळत आमची कर क्रिस्ता दयन आयकमकाम सर्गींच्या देवा बापा देवा पुता संवसाराच्या तारुका देवा पवित्रत्म्या संसिमा त्रिंदादी एकाच देवा गोंयच्या बेणावलीन जल्मल्ल्या सांजुजे वास बापा आपल्या आवय बापायच्या देवस्थानांत वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजे वास बापा दुबळीकायेची जिणी जिवचे गुर्त जावन रित्या फायाने सगळे मिसावून काम केल्ल्या सांजुजे वास बापा सगळ्या केणारांत पवित्रपणाचो परमळ पासारल्ल्या सांजुजे वास बापा श्रीलंकान दगदवणेक सांपडलेल्या कातोलिकांची बिरमोत पावुल्ल्या सांजुजे वास बापा मोरये मायेचो सेवक जावन आपणागस मोरये मायेच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांजुजे वास बापा भिकाराच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नास जावन वेच्या कातोलीक भावार्थ जिवो केल्ल्या सांजुजे वास बापा कोंताचें भक्तीपण आदारण मोरये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वास बापा कश्टान सांपडलेच्या गरजांत पावोवन तांकां बुजयिल्ल्या सांजुजे वास बापा देवाचेर भावार्थ दवरून जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट अनवार धैर्यान सोंसुल्ल्या सांजुजे वास बापा भुरग्यांक जल्म दिवचें भाग नातल्ल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वास बापा भावार्थ सांडून पयस केल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिंडांत हाडूंक वावुरलेल्या सांजुजे वास बापा देवाच्या मोगाची गोटसाण साकोवन सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडल्या सांजुजे वास बापा देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडतले देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडतले देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडतले. नोवेनाचे मागणे ये सांजुजे वास तूं आमचो शरोची जावन आसाय आनी सर्गीत देवाची बेसांव आमकां वाटीत आसाय. तुजें जीवन आमकां तुवें सरिल्ली वाट आमकां क्रिस्ती जिणेक मेलफल तेच वाटेन आमी सरचाक तुजें थाम प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपांक समर्पिता. सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुजे नियम देवाचो अपरिमीत मोग हांवें भोगलोय आनी तो मोग हजार लोकांक वंचांक तूं सुसुडीत जालोय. अंधकारान बुडोवन आपली जिणेची वाट पडयल्ल्या सरशी तूं धांवलोय आनी तांकां देवाचें उदार प्रकट कर साक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडले. हे मिसांव करतना तुका परसन जाल्ली ना म्हणना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीट आमच्या काळजांनी किर्लत घाल. देवाचें उदार प्रकट करून आमची काळजां उर्बेस कर. पेल्याच्या बाच्या विशांत आमकां चिंतून शिकय. दुर्बळ्यांचो कश्टान आनी पिडेंत आसलेल्यांचो विशेष मोग केलोय. तांच्या गरजांत तूं पावलय तांची दुखां तुवें बसली जिणेंत नवो बरवसो हाडलोय. जेजूच्या ल्हान भावनांच्या मोगा आनी सेवे विशय आमचे जिणें संपूर्ण जावचें ना म्हणलें तुजें मरिफा शिकयलें आसता. जेजूचे सारके दुर्बळांचे पिडेस्त आनी कश्ट जाल्यांक थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांजुजे वास ह्या संवसाराचे देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सोबे आसली आनी साबारांक देवाचो आदार मेळसो केलोय. आज सर्गा राजान देवा संगी तूं आसाय थंय तां तुजी मोवाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जिवन तुका उक्तें करता
आमचे नेतले कष्ट दूख पिडा शिडा आणि बेसाराय तुझे मुखार हाडता आमच्या गरजां तूं पाव आणि आमचे वस्तू देवा लागी माग हे घडी वस्तू देवा लागी विनंती करें मौनपणी आमच्यो गरजो सांज देवासाच्या पांया तळे आमी दवरया कितें ह्या वेळार आमी मागता तें सक्कड आमकां तो पावो करता प्रत्येक सावन हांवें सांगलें त्या पिडेस्तां खातीर मागोंक आदम डिसोसाच्या खातीर आमी मागया हांगासर इमिसाचें बलिदान भेटोवन आमकां आदार दिल्ल्या सर पाद्र्यापांक ताचो उडास आमी काडया तांचे खातीर आमी मागया तांच्या मिसावांत सांजे वास जैतलो भोंवदी म्हणून आमी मागया आराधान सोलून बरो संदेश दिल्ल्या फादर इवाना ताचे सगळे मिसांव पवित्र बरी करच्याक सांजे वास ताचे खातीर विनंती करूं म्हणून मागया हांगासर मोगाची सेवा दितल्या आज मोगाची सेवा दिल्ल्या दिवच्या सर आमच्या फिरगस घरांक तांच्या सर ताच्या कुटुंबांक सांजे वास आपल्या बेसावांनी बरो म्हणून मागया हें आराधन डिवायन वर्ड चॅनलाचेर घालच्या स्टीफन मेंडिस आनी ताचें कुटुंब आनी ह्या हप्त्यांत जावंक आसचें ताचें कार्य तशेंच ही आराधना रेकॉर्ड करच्या सूरज माचावत आनी ताच्या कुटुंबाचेर तशेंच सगळें ही आमची गायन मंडळी सोलंगरच्या सायमन पायस आनी ताच्या कुटुंबाचेर सगळें डिवायन वर्डाचें सगळें टेलिव्हिजनाचें सगळें घालचें कर हे सकयल करच्या जॉसिन मास्करनेस ताचेर ताच्या कुटुंबाचेर तसो सांजे वास आपल्या आशिर्वादां घालूं सांजे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेतान केदींच पयस वचूंक आमकां सोडिनाका दुस्मनाच्या सर पासतान आमकां राखून बाबार्थाक आडवेच्या संगती बली जावंक दिवं नाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलो मोरयेच्या गोपांत रावूंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुज्या संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससनां जिवचे भाग आमकां मेळाचें कर आमेन विशेष रितीन आतां पिडेस्तांचेर आमी मागोवंक येता आमच्या घरांनी आसच्या आमच्या कुटुंबांत आसच्या आमच्या वळखीच्या सर पिडेस्तांचो उडास करया आनी हांगासर सक्कड आसले पिडेस्त कोण आसात सगळ्यांचेर देवाचो विशेष आशिर्वाद सांजेवाच्या मजतीन आतां आमी मागोवंक येता देखून एक घडीभर सगळी पिडेस्तांचो आमच्या कुटुंबाच्या सन्यांचो सैऱ्या दैऱ्यांचो इश्टा मंत्रांचो उडास करया मौनपणी त्याच तुजे वासाच्या मुखांत्र मागया सोम्याचे नावे आमचो आधार ताने रचला सरकारी संसार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रार्थव्या सरखींच्या बाबा विविध तरांच्या दुखी पिडे कष्टांक अडचणी संपडलेल्यांत तुझे काळीज कितले मोबाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयला तेच बरी तुज्या सेवाका सांजुजे वाजन आपले चिनी आनी मोरणां जायती अजब करून तेच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत वडून हाडली ताचे विनवणेन आमचो बाबार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या पिडेक नत्म्यांक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले अनवरांतले आमकां निवार हे घडी आमी उसारिल्ले आनी उसारिनातले विनवणे आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आज सांजुजे वाजाच्या नोवेनाच्या दिसा तुका आमी मान करता ताची महिमा संतोष एका देवातावन येता तसो देव आपल्या आशिर्वादान तुमकां बरो आमेन सांजुजे वाजाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडान जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साकरेचे मनशां जावंक तुमकां पवित्रत्मेचें बोळ मेळूं सांजुजे वा सर्गींच्या रसान बापाच्या एकवटान आमचे खातीर विनंती करता म्हणली सगळी पवित्र सभा संतोष बरी जाता तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकुट जोडूंक सासनाक संतोष बगूंक पावूं आनी सडवंदरा देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव
आणि तुमचे सोबे सदा असो. सर्गीच्या वाटे चलोंक शिकय पातळ साडन आदार लाभय जोडून दी कुर्बा दी आमकां उर्बा माया मोगान चलोंच्याक मागोवन दी कृपा सांजू सेवाच बाबा ओगला पाणी माण तुका कृपा मागोवन दे बाबा विघ्नान साडे नाका जुजे वास बाबा मागता हांव बेसांव सुपळ करून मोगामी साव जडून दी कृपा दी आमकां उर्बा माया मोगान गोंडी मगन दी कृपा सांजू सेवाच बाबा ओगला पाणी माण तुका कृपा मागोवन दी बाबा विघ्नां साडे नाका सांजू सेवाच बाबा ओगला पाणी माण तुका कृपा मागोवन दी बाबा विघ्नां साडे नाका मोगळ पत्रा सोवे ओंकार मरी आशीर्वाद सांजू सेवास बाबा आम्हा पसोदुनाती कर भगवेंद कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या नवे आमेन.